नव्या वर्षाची नवी उमेद घेऊन 2023 हे वर्ष सुरू झाला। गोंयकारांनी मोठ्या उमेदीन नव्या वर्षाक येवकार दिलो। जायत्या जाणांनी नव्या वर्षाचे नवे संकल्पय केल्यात। नव्या वर्षाक येवकार दिवपा खातीर हजारांनी पर्यटकांनी दर्यादेगेचेर गर्दी केली। तरेकवार फोग लावन तशेंच मळबांत सरंगे सोडून पर्यटकांनी तशेंच गोंयकारांनी मोठ्या उमेदीन नव्या वर्षाक येवकार दिलो। दोन 2022 ह्या वर्साक निरोप दिवपा खातीर कलंगूट दर्यादेगेचेर देशी पर्यटकांनी व्हडा प्रमाणात गर्दी केली। ह्या वेळार पर्यटकांची उमेद दिसून आयली। 2 वर्सांच्या कोविडा उपरांत आयिल्लो गोंयचो पर्यटन हंगाम 2 जानेवारी पर्यंत तरी बंधनमुक्त आसा। हे खातीर गोंयच्या सगळ्या दर्यादेगाचेर पर्यटनाची गर्दी पडिल्ली। बिचार पर्यटन नाच करतना तशेंच पदां गायतना आनी आदल्या वर्साक निरोप दितना दिश्टी पडले। 31 डिसेंबराच्या फाटभुंयेर कांय पर्यटकांनी गोंयच्या रुमाचे दर 5 पटीन वाडिल्ल्याचें म्हणलां। 2000ची रूम हॉटेलकार 10,000 भाड्यान दितात। तशेंच ट्रॅव्हलर्सांच्यो तिकेटी लेगीत खूबच म्हारग जाल्ल्याचें तांणी सांगलें। गोंयची संजीवनी आशिल्ल्या म्हादय न्हंयक मेळपी 2 उपान्याचें उदक मलप्रभा न्हंयक वळोवपाच्या कर्नाटका सरकाराच्या प्रस्तावाक केंद्र सरकारान मान्यताय दिल्या उपरांत गोंयचें राजकारण खवदळां। म्हादयच्या प्रस्नाचेर गोंय सरकारान जाणीवपूर्वक तातूंतलें आंग काडून घेतिल्ल्याचो आरोप करीत सगळ्याच विरोधी पक्षांनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या राजिनाम्याची मागणी केल्या। जाल्यार दुसरे वटेन उत्तर गोंयचो भाजपा खासदार श्रीपाद नायकान लेगीत सरकाराक घरचो आहेर दीत केंद्रान जर हो निर्णय फाटीं घेवंक ना जाल्यार आपूण राजिनामो दितलो अशें जाहीर केलां। देखून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हादयच्या प्रस्नावेल्यान बरोच अडचणेंत पडला। म्हादयच्या विशयान डबल इंजिन सरकार कमी पडला। केंद्र सरकारान दिल्ल्या ह्या निर्णयात गोंय सरकाराक विश्वासान घेवंक ना अशें म्हणीत भाजपाचो उत्तर गोंयचो खासदार श्रीपाद नायकान भाजपाकूच घरचो आहेर दिला। हो प्रस्न सुटावो जावंक ना जाल्यार म्हादय आनी लोकांक खातीर आपल्या पदाचो राजिनामो दिवपाची आपली तयारी आशिल्ल्याचें श्रीपाद नायकान ह्या वेळार सांगलें। भाजपाचो खासदार श्रीपाद नायक हांणी म्हादयचो प्रस्न सुटावो जावंक ना जाल्यार आपूण खासदार पदाचो राजिनामो दितलो अशें म्हणलां। मात राजिनामो दिवन विशय सुटावो जावंक शकना। हांव खासदार पदार रावन गोंयकारांचो म्हादयचो प्रस्न सुटावो करतलोच अशें दक्षिण गोंयचे खासदार फ्रांसिस्को सार्दिनान म्हणलां। राजिनामो दिल्या उपरांत कोण कितें आयकून घेनात ते खातीर पाद्रा रावन प्रस्न सुटावो करप म्हत्वाचें अशें सार्दिनान म्हणलां।
गोंयांत रब्बी हंगामाक सुरवात जाल्ल्यान ग्रामीण भागांत पीक लेगीत व्हडा प्रमाणांत येवपाक लागला। शेतकारांनी पिकयल्ल्या भाज्या सयत गांवठी वांयगी आता बाजारांत आयिल्ल्यान भरपूर प्रमाणांत लोक खरेदी करतना पळोवपाक मेळटात। टोमाटाचे दर 25 रुपया किलो इतले सवाय जाला, जाल्यार कांदे 35 रुपया किलो, बटाट 35 रुपया, कोबी आनी फ्लावर 40 रुपया किलो अशे दर आसा। मेथी तांबडी भाजयेची चूड 20 रुपया एक अशी आसा। तशेंच हेर भाज्यांचे दरूय देविल्ल्यान गोंयकारांक नव्या वर्साचे हे गिफ्ट अशें मेळिल्ल्यान तांच्यांनी खोस परगटायल्या। कोरोना महामारी उपरांत कदंब महामंडळाच्या पास धारक प्रवाशांची संख्या उणी जाल्या। कोरोना काळांत कदंब महामंडळाकडेन 22,000 पास धारक प्रवाशांची नोंदणी जाल्ली, ती आता उणी जावन 15,000चेर आयल्या। वट्ट 7,000 पास धारक प्रवाशांची संख्या उणी जाल्या अशी माहिती कदंब महामंडळाचे सहाय्यक व्यवस्थापक संजय घाटे हांणी दिली। सध्या पास येवजणेचो कदंब महामंडळाक फायदो जायना, फकत 1 कोटी उत्पन्न मेळटा, पूण लोकांनी भौशीक येरादारी सेवेचो वापर करचो हे खातीर आमी ही येवजण सुरू केल्ली। सुरवातेक हे येवजणेक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो, पूण आता चडांत चड कर्मचाऱ्यांनी स्वताचे वाहन घेतिल्ल्यान पास धारकांची संख्या उणी जाल्या अशें घाटे हांणी सांगलें। दिवचल म्हालांतल्या मये वाठारांत सध्या वांयगण शेतकाम करपाक सुरवात जाल्या। नांगरणी आनी हेर मशागतीची कामां नेटान सुरू आसा। लावणी खातीर तरवोय तयार जाला। येता त्या 4 ते 5 दिसां भितर लावणीच्या कामाक सुरवात जावपाची शक्यताय आसा। मये वाठारांत चडशे शेतकार वांयगण शेतीचें पीक घेतात। कोलवाळे जेलींतल्या कैद्यांनी तयार केल्ल्यो चपात्यो सरकारी हॉस्पिटलाक, सरकारी कार्यालयांक विकपाचो विचार जेलीच्या प्रशासनान सुरू केला। बंदखण प्रशासना कडेन आशिल्ले रोटी मेकर 1000 चपात्यो तयार करतात। ते खातीर ह्यो चपाती विकून कैद्यांक येणावळ दिवपाच्या हेतान हो विचार चल्ला। रोटी मेकरा वरवीं एका वराक 1000 चपात्यो तयार जातात। बंदखणींत दिसाक फकत 700 चपाती लागतात। ते खातीर चपाती विकपाचो वेवसाय करपाक मेळूंक शकता अशें प्रशासनान म्हणलां। गोंयभर फामाद आशिल्ली फातर्पेच्या शांतादुर्गा कुंकळकान जात्रेक मंगळार सावन सुरवात जाली। ही जात्रा 17 ते 1 जानेवारी मेरेन सुरू आशिल्ली। देवीचो आशिर्वाद घेवपाक पयस पयशिल्ल्यान देवीचे भक्त निमणे दिसाच्या महारथाक हाजीर आशिल्ले।
नव्या वर्षात भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थाचे संशोधक वेगवेगळ्या महत्वाच्या प्रयोगाक सुरू करपाचे आसात। हातून सूर्याचेर आधारित आशिल्ली आदित्य आणि चंद्राचेर निंबून आशिल्ली चंद्रयान 3 या मोहिमे वरवीं बऱ्योच नव्यो बाबी फुडें येवपाक शकतात असो विश्वास संशोधकांनी व्यक्त केला। स्पेस ॲप्लिकेशनात स्टार्टअप सेक्टर सुरू करपाचे आसात। गगनयान प्रकल्पाची सुरवात लेगीत ह्या वर्सात जातली। मनशाविणे आशिल्ल्या ह्या मोहिमेच्या माध्यमांतल्यान लॉन्च व्हेहिकल, ऑर्बिटल मॉड्यूल प्रपोल्शन सिस्टम आणि रिकव्हरी ऑपरेशन हांचे मूल्यांकन घेतले। भाशिणी ही A1 आधारित भास अणकार साधन बेगीनूच व्हडा प्रमाणात सुरू जातली। आमी पयसुल्ल्या वाठारांक जोडपाक सुमार 15 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची गुंतवणूक करतात, जे अजूनय डिजिटल जोडणीच्या आवाठा भायर आसात, अशी माहिती संचारण, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि IT मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिली। केंद्रान आमचेर अन्याय केला ही गजाल जरी खरी असली तरी म्हादयच्या प्रश्नाचेर सरकारान सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ घेवन दिल्लीक वचचें, दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान मागणी केल्या। उत्तर गोंयान भाजपाचो प्रतिनिधी आसा, दक्षिण गोंयचो काँग्रेस प्रतिनिधी म्हूण म्हाका तांणी घेवचो। हांव सरकारा वांगडा येवपाक तयार आशिल्ल्याचें सार्दिनाचें म्हणणें। हर घर जल ह्या येवजणे खाला 16,000 लिटर उदक फुकट दिवपाचें उतर मुख्यमंत्री वेंचणुके वेळार दिल्लें। पूण कोरगांव सारक्या वाठारांनी लोक उदकाक वळवळे काडटात। 10 ते 12 दीस जाल्या कोरगांव वाठारांत उदकाचो थेंब लेगीत ना। थळाव्या लोकांनी सरकाराचेर तशेंच थळाव्या आमदारांचेर तिडक उक्तायल्या। पयशे दिवन पिवपाच्या उदकाची वेवस्था करची पडटा। देखून सरकारान बेगोबेग उदकाचो प्रस्न सुटावो करपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। वास्को बायणा दर्यावेळेर वॉटर स्पोर्ट्स ॲक्टिव्हिटी करतना एका पर्यटकाक आताक आयिल्ल्याची घडणूक घडली। मेळिल्ल्या म्हायते प्रमाण बायणा दर्यावेळेर उदका खेळाची मजा घेतना एका पर्यटकाक काळजाचो आताक आयलो। सुरक्षा रक्षकान दर्यांत धाव मारून सुरक्षीत ताका भायर काडलो। हॉस्पिटलांत व्हरतनाच ताका मरण आयलां। मरणाचें नेमकें कारण कितें तें तपासपाक पोस्टमॉर्टेम करतले।
कलंगूट पोलिसांनी 5 मोबाईल चोरांक अटक करून तांचेकडल्यान 5 लाखांचे 10 मोबाईल फोन्स जप्त केले. राम भौमिक, अनिल रामू राठोड, संजीव सिंग, सनी शाहू आणि योगेश देवानिया सुरत हांचो अटक केल्ल्या मदीं आस्पाव आसा. हे सगळे दुबावीत कर्नाटकांतले आसात. बिरेस्तारा राती कार्तिक संदीप रावपी उत्तर प्रदेशांत हाणें आपलो मोबायल चोरिल्ल्याची कागाळ करतकीर कलंगूट पुलिसांनी मार्ग काडीत 5 जाणांचे मोबायल चोरांचे टोळयेक अटक केली. तांचे 10 मोबायल सापडले. ही टोळी पणजे एका हॉटेलांत रावताली. हवालदार विधानंद आमोणकर, पुलीस विजय नायक, अमीर गरड, संजोत केरकर, मनोज नायक आणि निखिल मांद्रेकर या पुलिसांच्या पंगडान मोबायल चोरांक सोदून काढले. कोरोना महामारी उपरांत अंदू 31 आणि नवे वर्स मनोवपाक लाखांनी पर्यटक गोंयांत आयले. पर्यटकांनी आपली उमेदूय भागयली, सेलेब्रेशन केले. पूण गोंय सोडटना सगळो कोयर गोंयचे दर्यादेगेचेर सोडून गेले. नव्या वर्साच्या पयल्याच दिसा गोंयच्या दर्यादेगेचो हो चेहरो पळयल्यार गोंयांत कोयराचें वेवस्थापन सारकें नाशिल्ल्याचें दिसून आयलां. शांत आशिल्ल्या गोंयांत बायलांचेर जावपी बलात्कारात सध्या वाड जाल्या. गोंयांतलो कायदो आनी सुवेवस्था पेड्ड्यार जाल्ल्यान गोंयांत गुन्यांवाचें प्रमाण लेगीत वाडल्या. तशेंच कायदो सांबाळपी पुलिसांचो भंय लोकांच्या मनांतल्यान गेल्ल्यान व्हड्या प्रमाणांत गुन्यांव घडटात असो आरोप तृणमूल काँग्रेसीचे फुडारी राजन डिमेलो हांणी केला. सरकारान तशेंच पुलीस यंत्रणेन गोंयचो कायदो आनी सुवेवस्था जाग्यार घालची अशी मागणी डिमेलोन ह्या वेळार केली. केंद्र सरकार आणि कर्नाटका सरकारान एकठांय येवन केल्ल्या षडयंत्र्यांक लागूनच कर्नाटकान फायल केल्ले DPR 15 दिसां भितर सरकारान मान्य केले आणि गोंयांक विश्वासान घेवच्या बदला कडेक दवरले असो आरोप आम आदमी पक्षाचे अध्यक्ष अमित पालेकार हांणी केला. जे प्रमाण श्रीपाद नायकान म्हादय प्रस्न सुटावो केलो ना जाल्यार खासदारकी सोडपाचें म्हणलां. तेच प्रमाण आता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान लेगीत केंद्र सरकाराक हे विशीं शिटकावणी दिवपाची गरज आसा अशें तांणी म्हणलें. वार्का पंचायतीच्या 2 विरोधी पंच वांगड्यांनी पंचायतीत घुसून पंचायतीतल्या सचिवाक आणि कांय कर्मचाऱ्यांक धमकी दिली. या फाटभुंयेर पंचायतीच्या सचिवान पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केल्या. दादागिरी करपी ह्या 2 पंच वांगड्यांचेर कडक कारवाय करची अशी मागणी वार्काच्या सरपंच आणि उपसरपंचान केल्या. लोकांची कामां करपा खातीर आमी वेचून आयल्यात आणि असली दादागिरी आमी खपोवन घेवचे नात अशी शिटकावणी तांणी दिल्या.
सांताक्रूज, मेर्शे आणि चिमला या वाठारांत कायदेशीरपणान 44,500 लोकसंख्या आसा आणि या वाठारांनी कितल्योशो गुन्यांवकारी घडणुको घडटात. पुलीस स्टेशन 14 मीटर पयस आशिल्ल्या कारणान लोकांक तशेंच ज्येष्ठ नागरिकांक ताचो त्रास सोंसचो पडटा. देखून सांताक्रूज वाठारांत पुलीस स्टेशन बांदचें हे विशीं आमी आमदाराक आनी निवेदन पत्र सादर धाडलां. सांताक्रूज वाठारांत पुलीस स्टेशनाचो हो प्रस्न येता त्या विधानसभा अधिवेशनात मांडचो अशी मागणी सांताक्रूज पंचायतीन केल्या. गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी मिरसांगाची लागवड करपाक सुरवात जाल्या. पेडणे पालये वाठारांत सगळे शेतकार एकठांय येवन 5,000 चौकण मीटर जाग्यार पारंपरीक पद्दतीन मिरसांगाची लागवड करता. तशेंच मोको, वाली नाब, मुळो सारक्यो वेगवेगळ्या तरेच्या भाज्यांची लेगीत लागवड करतात. ही लागवड करतना वेगवेगळ्या तरेच्यो अडचणी निर्माण जातात आनी तांकां खुबशें लुकसाणूय जाता. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती अशी आनिकूय कवना म्हणून कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी सरस एक्झिबिशना वेळार हाजीर आशिल्ल्या महिलांक जिवितांत फुडें सरपाक एके तरेची उर्बा दिली. आयुश्याच्या यशाच्या शिकारेचेर पावतलो जाल्यार संकटां ही येतलीच. संकटां जी पयस करपाची धमक आनी ताकद ज्या मनशा भितर आसता तोच यशाचे शिखर गाठपाक शकता अशें मंत्री गोविंद गावडे म्हणटा. युवा दे कुडचडे क्लबान कुडचड्यार अखिल गोंय बॉडी बिल्डर सर्तीचें आयोजन केल्लें. संदेश शेटये हे सर्तीन जैतिवंत जालो जाल्यार 65 किल वजन गटान सरवर खान जिखलो. पुरस्कार भेटून सुवाळ्याक थळावो आमदार तशेंच भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आशिल्ले. हे सर्तीन गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या बॉडी बिल्डर्सांनी वांटो घेतिल्लो.